प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वा विस्वोर वोड 11 ते 19 पर्यंत. लूक चॅप्टर 17 वर्सेस 11 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेरुजाल्याक वेता आसतना जेजू सामारियेचे आनी गालिलियेचे शिमेवेल्यान चलत वेतालो. एका गांवांत भितर सरतना कोड फुटलेले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून ताणें म्हणलें, जेजू गुरुजी आमची काकलूत कोर. ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितोड जाले. तांतलो एकलो आपूण बरो जालो म्हूण देखना फुडें देवाक व्हडल्यान बाकाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयाशी सरपटून ताणें ताचे आभार मानले. आनी तो एक सामारियेकार आसलो. हें पळोवन जेजून ताका अशें म्हणलें, 10 जाण नितोड जाल्ले न्हय, हेर 9 खंय पावले तर? ह्या पुरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो कोणूच ना जालो. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू 10 दादल्यांक बरें कोत्तात. आनी तांकां कितें जाल्लें? तांकां खोड फुटलेली. आनी खोड फुटलेली म्हणून बाबणीनो हे 10 दादले लोकां बरोबर जेवंक पावनासले. तांकां पयस रावचें पडटालें. आनी ह्या 10 दादल्यांनी जांकां खोड फुटलेली ताणें आयकल्लें की जेजू पेकोणी दिता म्हणून, खूब बऱ्या लोकांक खूब बरी कोत्ता म्हणून, आनी पेडेवंतांक बरी सावूत दिता म्हणून. आनी आयज बाबडीनो हे 10 दादले जेजूक व्हडल्या ताळ्यान भोव मारतात, म्हणटात, जेजू गुरुजी आमची काकलूत कोर. आनी बाबडीनो जेजू इतलो मोगाळ, जेजू इतलो काकूतकार. कित्याक आमी जाणो देव जावन आसा मोगाळ आनी काकूतकार. आनी जेजू ह्या संवसारान देवाचो मोग आनी देवाची काकूत आमकां दाखोवपाक तो ह्या संवसारान येयल्लो. म्हणटच जेन्ना हे 10 दादले व्हडल्या ताळ्यान ताका उलो मारतात, म्हणटा गुरुजी आमची काकूत कोर, तेन्ना जेजू थांबता आनी तांकां म्हणटात, वसात म्हणटा आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. बाबडीनो जेजून अशें कित्याक म्हणलें काय? जेजून तांकां वचोन याज्ञिकांक तांचें आंग दाखोवपाक कित्याक म्हणलें काय? कित्याक जेन्ना कोणाक खोड फुट्टाली याज्ञिक तांकां म्हणटालो, तूं आतां नितोळ न्हय, तुवें वचोंक जाय, तुजें तोंड बंद दवरूंक जाय, तुवें तुज्या कोपडाचेर व्हडल्या ताळ्यान म्हणूंक जाय, हांव नितोळ ना. हें कायद्या प्रमाणें अशें आसलें. आनी भावभयणीनो आतां जेजून तांकां बरें केलें म्हणून, तांची खोट जी फुटली ती बरी केली म्हणून जेजू तांकां म्हणटा याज्ञिका कडेन वच. जेन्ना ते याज्ञिका कडेन वेताले, याज्ञिक तांकां एक चीट बरोवन दितालो की आतां तूं नितोळ जालाय, तुज्यान आतां लोकां बरोबर जिवंक जाता, तूं आतां बरो जालाय म्हणून. कित्याक याज्ञिक ताची काट पळयतालो आसलो. याज्ञिक पळयतालो आसलो की तो खरेपणी बरो जाला म्हणून. आनी बाबडीन अशेंच घडटा. जेन्ना तांकां सांगता तुमी वसात आनी याज्ञिकांक तुमी दाखयात, जेन्ना ते गेले वाटेर ते पळयतात की ते बरें जालें म्हणून. तिची खोड फुटलेली ती सगळी पयस जाता आनी तांचे कात आतां तांचें आंग नितोळ जाता. पूण बाबडीनो कितें घडटा? 10 दादल्या मदें फकत एक सामारिकार पोत्तून येता जेजू कडेन. जेजूच्या फुडें सरपट पडटा आनी जेजूक नमस्कार करता आनी म्हणटा, जेजू आर्गां तुका दिता, कित्याक तुवें म्हाका बरो केलोय. हांव देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवपाक तुज्या फुडें सरपट पडटा आनी तुका हांव आर्गां दिता आनी तुका देव बरें करूं म्हणटा. आनी भाव भयणीनो जेजू त्या वेळार म्हणटा, 10 जाण आसले एकूच येयला. आनी तेच्या उपरांत जेजू म्हणटा, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. जेन्ना भाव भयणीनो जेजून 10 दादल्यांक बरें केल्लें, तांकां भावार्थ आसलो नासलो आमी नको, ते फकत देवाची काकूत मागताले. भाव भयणो
आमी जी उतरां आमी आयज आयकता आमी पळयता जेजू गुरुजी आमची काकूत कर म्हणटच जेजून तांची काकूत करून तांकां पेकोणी दिली. पूण जेन्ना एकलो पोत्तून येयलो जेजू कडेन आनी जेजूक आर्गां दिवंक लागलो तेन्ना जेजून ताका कितें म्हणलें तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. म्हणटच 9 लोकांक म्हणटच पयले 10 जाणांक काकुतीन देवान बरी केली भावार्था वरवीं न्हय काकुती वरवीं. पूण जेन्ना एकलो पोत्तून येयलो आनी देवाक आर्गां दिलीं वाखाणणी दिली तो सोरपट पडलो जेजूशी. जेजून त्याच एका दादल्याक म्हणलें तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. म्हणजे कितें ताज्या भावार्थान ताका असो केला की तो केन्नाच पोत्तून ताका पिडा येवची ना. पूण ज्या लोकांक जेजून पेकोणी दिली भाव भयणीनो आमी नको तांकां ती पेकोणी पूर्ण जाली म्हणून पूण जेजून तांकां बरें केलें. म्हणटच आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां कितें शिकोवंक सोदता जेन्ना आमकां देवा कडसून कितें तरी मेळटा कितें तरी बरें जालां आमच्या जिवितांत आमकां गरज देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवपाक. भाव भयणीनो देवान आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर आपलो मोग ओतयला आनी हो मोग आमकां दिला म्हणून आमी देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवपाक एकदम गरजेचें. जेन्ना देव आमच्या जिवितांत कोणाक धाडटा तांकां आमी देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवपाक एकदम गरजेचें. म्हणटच भाव भयणीनो जो कोण आमच्या जिवितांत येता बरें करपाक देव तांकां धाडटा आमचें बरेंपण करपाक देखून आमी देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवपाक एकदम गरजेचें. आनी आयज भाव भयणीनो देवान आमच्या जिवितांत सगळें बरें केलां तें त्या कारणाक लागून आमी खतखतीत देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवपाचें ही जिवीत आमी देवाक भेटोवया. खरेपणी एक एकल्या तोडीक देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवासनीचे आयजतान आमी सुरवात करुया. ना तर भाव भयणीनो कितें ना तें आमी पळयता गुणगुणटा आनी आमी खरेपणी जें देव आमकां दिवंक सोदता दिलां ताजेर आमी देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिनासतना आमी रावता आनी आतां सैतान आमच्या जिवितांत पाड घालता. म्हणटच आमी खरेपणी सदां काल देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवपाचें मागणें खरेपणी देवाक आमी आर्गां दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गींच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.